माझं नाव गोविंद रामा चोडणकर, हिंदू जनजागृती समिती उत्तर गोवा समन्वय। आज आम्ही हांगा कलेक्टराकडे एक निवेदन घेऊन आयिल्ले की आज सकाळी जे शिवोलीचो जो डॉमिनिक पास्टर जो आसा तर ताका अरेस्ट जाल्लो आसा, हो तेजो थर्ड अरेस्ट आसा। हेच्या पयलीं 2012 सालान एकदा जालें, 2022 सालान एकदा जालो आणि आज सकाळी ताका अरेस्ट केलो। प्रत्येक वेळा अरेस्ट जाल्यानंतर बेलाचेर ते सुट्टात आणि सुटल्या उपरांत धर्मांतरणाच्यो ज्यो कारवायो ज्यो आसा त्यो तसोच चालू उरता। सो आम्ही कलेक्टराक एक रिक्वेस्ट घेवन आयिल्ले की तेंच्यांनी कठोर कारवाई तेज्या विरोधात करची आणि ताका परत जो बेल जो आसा तो तांकां दिवपाक जायना आणि एक तर तांकां कस्टडीन दवरपाक जाय, नाल्यार ताका तडीपार तरी करपाक जाय, अशी आमच्यो मागण्यो आसा। त्याच बरोबर हो पास्टर आसाच, परंतु सबंद गोंयभरान आज अनेक शहरांनी अशा तरेचे पास्टर्स जे आसात ते वावुरतात आणि कन्वर्शन्स करतात, प्रार्थना सभा म्हणून लायतात आणि गोव्यातल्या हिंदू लोकांक जे आसा तर भोळ्या बाबड्या हिंदू लोकांक ते फसयतात, त्यांचे धर्मांतरण करतात। तर आमची मागणी गोवा सरकाराकडे ही आसा की गोवा सरकारान लगेच हांगा गोव्यान धर्मांतर विरोधी कायदा जो आसा तो लागू करचो आणि अशा तरेचे पास्टर्स जे आसात तर त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करची, ही आमची मागणी आसा। व्यवस्थित आसा, सगळे लोक व्यवस्थित रावतात, पण हे बिलिव्हर्स सारखे लोक असे कितें कारवाई करून सगळे हांगासरले वातावरण बिगडयतात आणि हे हांकां एक हो मोरको कसो जाला, लिडर कसो जाला डॉमिनिक, आणि डॉमिनिक पास्टर लिडर करून बाकीचे आयज ताचे फॉलोअर्स तयार जावन पूर्ण घराघरांनी कुटुंबान एक भेद निर्माण जाला, वाड्यांनी झगडी निर्माण जावपाक लागली। सो अशा हाचेर इतल्यो कंप्लेंट जाल्यो, इतले फावटी ताका अरेस्ट जाली, भितर पडलो, तरी तो आरामात जर भायर येता जाल्यार हे सगळे कितें लूप होल्स आसा त्या सगळ्या गोष्टींचो विचार करचो। कारण कितें जाला, गोंयच्या लोकांक आतां बेजार जाल्यार, उद्रेक जाल्यार फाल्यां कितेंय घडूं शकतात, हे अशें जावचें न्ही, त्या खातीर सरकारानूय हाचो विचार करचो की लॉ अँड ऑर्डरच्या दृश्टीन अशा मनशाक भायर परत सोडचो काय, त्यामुळे लोकांची कितें रिएक्शन येतली, लोक कितले टायम अशें सहन करतले। एक कंप्लेंट जाली, 2 कंप्लेंट जाली, 3 कंप्लेंट जाली, कंटिन्युअस कंप्लेंट चालू आसा, हिस्ट्री सिटर सारखे हे प्रकार जाल्या। असो मनीस भायर येता कित्याक, कोण ताका सपोर्ट करता, खंयचीय यंत्रणा सपोर्ट करतात, कायदे तज्ञ हे सगळे वयर बसले आसतात, कॉमन मनशांक हाचो त्रास जातात, सगळे लोक थंय सफर जातात। घराघरांनी येवन पळया तुमी, आमी कार्य करता जाल्यार पळयल्या घराघरांनी वितुश्ट जाल्या, भावा भितर बायल कोण तरी हेवटेन गेली, ती घरान तुळस पुजेना, कोण म्हणटा गणपती पुजपाचो बंद कर, त्या घरान झगडी, वाड्यार झगडी। ते संघटीत रावपाचे जे कितें आमी प्रकार म्हणटा गोव्याचे पीस अँड हार्मनी, ते भितरल्यान वाळवी सारखे पोखरत आसात। आणि आयज कंप्लेंट करपाक काही जण जर फुडें सरल्या जाल्यार ताच्या फाटीशी 4 लोकांनी उबे रावंक जाय। प्रत्येक हांगासल्या जागरूक नागरिकांक आमी आव्हान करता की तुमी अशे कंप्लेंट करपाच्या फाटल्यान उबे रावात आणि सक्षमपणे गांवागांवांत वाड्यार ह्या अशे जे आसा वाड्यार वितुश्ट घालपी आसा तांचो बिमोड करपा खातीर हीच संधी आसा। ह्याच गोष्टीक तुमी सगळे एकवट जावन ह्या गोष्टीचो तीव्र विरोध करा आणि प्रत्येकान ही मागणी करपाक जाय की अशा मनशाक भायर सोडू नाकात, नाजाल्यार वायट ताचे परिणाम जातले। मेन म्हणजे कितें जाणा, हांगासर जे बिलिव्हर्स आपयता तांकां लोकांक आपयता आणि एनॉयंटेड ऑयल आणि एनॉयंटेड हे तेल आणि अभिषेक करता आणि त्यांचे हिलिंग करता म्हणटा, पण होच पास्टर जो आसा पळय 2022 जेन्ना अरेस्ट जाल्लो ताका चेस्ट पेन येयल्ले, आता 2024 अरेस्ट जालो जाल्यार परत ताका चेस्ट पेन येयलो। आता ह्या भितर ताका मदीं केन्ना चेस्ट पेन येयल्लो काय ते पुलिसांनी इन्क्वायरी करची, ह्या मदीं केन्ना तो पुलीस स्टेशनार हॉस्पिटलान बी खंय गेला काय ते सुद्धा इन्क्वायरी करची, काय फक्त पुलिसाच्या दाण्या पळोवन ताका चेस्ट पेन चालू जाता आणि ते दाण्यानूच सारखे जातले का बेल घेता, जस्ट मेडिकल ग्राउंडाचेर तो बेल घेता आणि परत तेजी ही जी आसा कन्वर्जन जे बिझनेस आसा पळय आणि जे ऑयल्स बी जे 10 रुपयाची ऑयल्साची बॉटल जे आसता ते 100 रुपयान 200 रुपयान लोकांक विकपाक हे तेजो बिझनेस जो आसा पळय तो चालूच उरता। सो प्रत्येक फावटी मेडिकल ग्राउंडाचेर घालून जेन्ना हे बिलिव्हर्स जे लोक चेंज करता, हेंच्यांनी हांगाच फक्त शिवोली गांवांत न्हू जाल्यार अख्खे गोंयान फोंडा, वास्को, मडगांव थंयच्यान तेंचे पेड एजंट्स आसता हू टेक बस गाडयो घेता, तितून लोकांक भरता आणि थर्सडे टू थर्सडे एवरी थर्सडे 6:30 तांकां प्रेयर्साक थंयसर व्हरता, तांकां कन्वर्जन करता, तांकां कन्वर्ट करता, तांकां लालच दिता, तांकां हिलिंग करपाची फटिंगपणाची जी ब्लॅक मॅजीक जे म्हणटा पळय तसले लालच दिता की आपूण तुका सारको करतलो, आपलो फोटो लायल्यार हे जातले, आपल्या फोटो लायल्यार कितें तुका जाय तें मेळों शकता म्हणून। आयज पर्यंत जेजूचो सांगतलो वांगडा तो आपल्या सुद्धा फोटो सगळ्याकडे, आता तुम्ही सपोज सगळ्या गाडयांनी पळयता जाल्यार चडशा गाडयांचेर तेजो फोटो लायल्लो आसता। आणि मेन म्हणजे कितें आसा, जे हिंदू कन्वर्ट जाल्ले आसा ते आपल्या घराकडे जशें सांगता तुळस सुद्धा काढून उडयता आणि देवाची पूजा सुद्धा करिना। भावा भितर झगडी जाल्ली आसा, भाव आणि बायल आणि घोवा भितर झगडी जाल्ली आसा।
सो असलो जो कंटिन्युअसली दीस पर्सन इज डुईंग ऑलरेडी 3 फावटी तेजेर FIR रजिस्टर जाला, 5 ऑफेन्सीस तेजेर रजिस्टर जाल्ले आसा. तर आमी DGP सरा कडेन मागता, SP सरा कडेन मागता की तेका तडीपार करचो म्हणून एकदाचो. जर आमचे हेंका जर असले ब्लॅक मॅजिक करपा खातीर सपोज तडीपार करूं शकता जाल्यार हेका तडीपार करचो आनी स्ट्रिक्ट एक्शन हेजेर घेवचो. आनी जे इन्क्वायरी आसा हॉस्पिटलाचे जे चेस्ट पेन म्हणटा किंवा आनी कितें हार्ट पेन म्हणटा ते इन्क्वायरी करचो. आनी वांगडा तेकाय आमी एक तेलाचे बॉटल दिवया आनी पळोवया की त्या जाणां तो सारको जाता जाल्यार ते सुद्धा एकदां पळोवन तुमचे कडेन आसचो म्हणून ते तुमचे कडेन मागता. जनजागृती समिती प्रणित रणरागिणी शाखेच्या वतीन सर राजश्री बाबू गडेकर, पास्टर डॉमिनिक हो म्हणजे एक आमच्या धर्माक लागलेली कीड आसा. व धर्मांतरणाच्या माध्यमांतल्यान कित्येक हिंदू भाव भयणीक धर्मांतरीत करता. तर स्वामी विवेकानंदान म्हटलेले की जेन्ना एक हिंदू अन्य धर्मियांचो स्वीकार करता तर त्या वेळार तो हिंदू धर्मा खातीर एक शत्रू निर्माण जाता. तेन्ना हे डॉमिनिकाच्या माध्यमांतल्यान जे शत्रू निर्माण जाता तर तेंचेर योग्य ती कारवाई जावची आणि बेगीतल्या बेगीन धर्मांतरण बंदी कायदो जावचो ही आमची हांगसर मागणी आसा. डिव्हिजन मेळटले कलेक्टराक कलेक्टराक ऑलरेडी निवेदन दिलां आमी, DGP कडेन वतले. मागणी आसा की ताका तडीपार करचोच. आनी दुसरें आमचें एंटी कन्वर्जन हें हाडचें, कित्याक गोंयांत पीस एंड हार्मनी मेंटेन करप ही सरकारची जबाबदारी आसा आनी अशे मनीस हांगासर डिस्टर्बन्स क्रिएट करतात.